म्हज्या काणयेचें नांव ब्रदर रॉकी. ही काणी हांवें 1980 इसव्यान बरयल्ली आसा आनी आमचो युवक पत्रांत प्रकट जाल्ली. म्हजी चिंतनां अशीं कित्याक संवसाराक अशीं मालवाल्यांत. ब्रदर रॉकी कटल्यार आड पडून चिंततालो. चिंतना फकत आपल्या मतीच्या आनी काळजाच्या अस्खतकाया विशीं. ह्या चिंतना मदें जगलणें मारिल्ल्या परी कुर्सावयल्या जेजूचें स्वादीक मुखामळ ब्रदर रॉकीच्या दोळ्या मुखल्यान पाश्यार जायनासतना रावलें ना. पूण एकच घडी दुसऱ्या घडये तो सलवता आनी त्याच सिंतिमेंताच्या गुंडायक पडटा. ब्रदर रॉकी जाणा ही चिंतना फकत क्षणीक. उदका वयले बुळबुळे धरूंक वेतना उदकांत मारतात. पूण त्याच क्षणीक बुळबुळ्या वरवीं तो आज अस्खट जाला. वय ताचे संगी हांव खंडीत सुखी जातलों. ताचे संगी हांव खंडीत संतोशान आसतलों. ताच्या चिंतनांनी आनी बोगणांनी रसिल्ल्या एका घडीक ब्रदर रॉकी पावतना तो पलायनवादी जाता. देव आपोणे आपणाक ना म्हूण चिंता. ताच्या काळजान बोगचे ते आटे विटे तोडवंक ताका जायनातल्या वेळार हें सर्व सहजच म्हूण ताची चिंतनां ताका सांगतात. तांचें अंतस्करण ताणें काडिल्ल्या मेटा विशीं जागयता. पूण सिंतिमेंतांनी पिकिल्लें काळीज सलवना. ताचीं भावना अल्पनांत. ब्रदर रॉकीन त्या दीस विशेश काम कांय करूंक नातलें. पूण ताका विशेश पुरासाण भोगताली. चिंतनाच्या जडायन कोण्णा दनपराचें जेवण तिरसून कटल्यार आड पडिल्लो. ताच्या त्या चिंतना तावन सुटका जोडचे खातीर ताणें कितें पुरो प्रयत्न केल्लीं पूण तो सलवालो. ताची दिश्ट जनेलांतल्यान दिसच्या इगर्जेच्या कुशीक आसली. तितल्यार लिना गेटींतल्यान भितर चलून येवचें ताका दिसलें. ब्रदर रॉकीची पुरासाण एकाच सफरान आपयस जाली. काळजान संगीत वाडलें. तो उठलो, लगींत आशिल्लें गिटार घेवन गावंक लागलो. गुड आफ्टरनून ब्रदर. तुमी पद कित्याक अशें अर्द्यार रावयलें? मुंदरस या. लिना सीदा येवन ब्रदराच्या कदेलार बसलें. हांव गिटार प्रॅक्टीस करीत आसां लिना. बेन्नीच्या काजारा वेळार तूं हें पद म्हणटना सगळ्यांनी तुका मेसवंक जाय. ताच्या काजारा दीस तुजें कितें पुरो मिंचींग आसा म्हाका पळोवंक जाय. ब्रदर रॉकी लिनाक तुक लावन म्हणा लागलो. तितल्यार लिना ताचें पद गावंक लागलें आनी ब्रदर गिटार खेळोंक लागलो. शाराच्या सुमार 15 मैलां पयस ती एक फिरगस. त्या फिरगजींत रिजन्सी करच्या खातीर ब्रदर रॉकीक धाडिल्लो. त्या फिरगजेंत ब्रदर रॉकी आयल्या उपरांत नवें रूप आयिल्लें. कुरवो नाशिल्ल्या युवजणां मदें बदलावण घडिल्ली. केवल नांवा खातीर मात्र म्हूण आशिल्ल्या युवा संघाकी नवो जीव आयिल्लो. कोयारा मुखांत मिसाच्या बलिदानाची सोबाय सडिल्ली. युवा जणांक ब्रदर रॉकी एकदम मोगासो जावन आशिल्लो. सदांच सकाळीं पियानो आनी गिटार शिकच्या खातीर रॉकीन शहराक वचचें आसलें आनी अशें तो बसार वेतना कॉलेजीक वचचें लिना ताका मेळटालें. लिना शारांतल्या एका कॉलेजींत सेकंड PUC शिकतालें. लिना त्या फिरगजीच्या आडाळटेदाराची धूव.
वडिलांच्या प्रोत्साहा वरवीं आपल्या तालंता वरवीं हर एकांती ते मुखार, शिकपांत हुशार, उलोवण्यान चतूर, नटनांत आनी संगितांतय त्या फिरगजेंत तेंच मुखार. ब्रदर रॉकी लिनाची हुशाराय देखतना मस्त खुशी जाताली. लिनाच्या बापायकी ब्रदर रॉकी म्हळ्यार भारी मोग आनी अभिमान. साबारपटी लिनान ब्रदराक ताच्या घरा आपोवन व्हेलां. धादोशी वाडलां. लिनाच्या आवयन ब्रदर रॉकीक फॉरिनचे पॅन्ट पीस, शर्ट पीस पुरो दिलां. ब्रदराच्या मेजवणेक पात्र जाल्ले लिना ब्रदर म्हणून इगर्जेच्या कार्यांनी ताच्या फाटल्यानच आसतालें. बसाती मेळिल्ल्या वेळार जागो आसतना वा जागो करन एकाच सिटीर तांणी बसचें आसलें. धादोशी गजाली काडन एकामेकाक तूक लावन हांसवन बस शाराक पावतना 15 मैलांची वाट एकाच मिनिटान पाशेर जाल्ल्या बरी तांकां भोगतालें. जर एक दीस लिना इगर्जे लागीं येना, त्या दीस ब्रदराक समाधानच ना. ताच्या हर एका कामांत लिना जायच. लिनाच्या बापायन विचारचें आसलें, कितें गो लिना, त्या ब्रदराक तूं कित्याक इतलेय उपाद दिताय? तांकां कोण उपाद दिता? हांव नातल्यार ते एकय काम करिनात पप्पा. तांकां हांव म्हळ्यार भारी मोग आनी म्हाका ब्रदर रॉकी म्हळ्यारय भारी मोग, अशें लिना सीद जाप दितालें. कितें लिना, सदां इगर्जेंत वेळ करशिल्ल्यार तुका शिकपाक तोंदराय जायना न्हय? रॉकीन एक दीस विचारलें. तुमी कितें म्हणटात ब्रदर? इगर्जेक येवन तुमचे संगी उलयल्या शिवाय म्हाका शिकोवंक जायंकच जायना. लिना, तुवें म्हाका तुमी म्हूण आपयल्यार म्हाका बरें लागना. तूं म्हळ्यार पावता. ब्रदर म्हणच्या बदला रॉकी म्हळ्यारय जाता. ब्रदर, हांवें तुमकां रॉकी म्हणलें तर सगळां तशेंच म्हूण आपयतीत तें म्हाका बरें लागना. लिनान विशय बदलिल्लो. अशें दीस धांवताले. नातालां फेस्ता वेळार लिनान आनी ब्रदरान सांगाता मेळोवन अपुर्बायेचो गोठो तयार केल्लो. नातालां फेस्ताच्या आनी नव्या वर्साच्या वेगवेगळ्या संभ्रमा वेळार ती आनीकय लागीं जाल्ली. लिनान ब्रदर रॉकी थंय विशेश बदलावण हाडिल्ली. लिना लागीं नातल्यार ब्रदराक कितेंय चुकल्या बरी भोगतालें. ताचें ध्यान देवाच्या ध्याना वरवीं चडलें. आपोण्या विशीं ताका दुबाव येवंक सुरू जालो. ताणें कितली सत्वाय सांबाळल्यारय लिना तावन पयस रावंक चिंतल्यारय ताका जायनातलें. लिना नातल्यार फिरगजेचीं कार्यक्रमां ताका बोर जातालीं. लिना आपणाचो मोग करनासा म्हणलें चिंताप ताच्या मतींत झून जावन येतालें. आपणें कित्याक ह्या जाग जावन एकसुरपणान जियेत जाय म्हणलें सवाल ताका येतना सुलाबायेन ताका जाप मेळनातली. फेब्रुवारी 10 तारखेर ब्रदर रॉकीचो जल्मादीस. त्या दीस लिनाचो संभ्रमच संभ्रम. सकाळीं इगर्जेक येवन ब्रदराक उल्हासिल्लें. कॉलेजीक रजा घालून लिनान मुखेलपण घेवन ब्रदराक उल्हासूचें कार्यक्रम मांडून हाडलें. लिनाच्या बापयन ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो खर्च वहिसिल्लो. सोबीत एक सुटकेस लिनान रॉकीक इनाम जावन दिल्ली आनी एक कार्डय दिल्लें. तातूंत लिनान सोबिताक्षरांनी अशें बरयल्लें, ब्रदर, आमचो मोग सशनाक बाळगून दी. त्या रातीं ब्रदर रॉकीच्या मतींत नवेंच झूज सुरू जालें. लिना विशीं चिन्नांक घड ना जाली. आपणाक येज्याकपणाचें आपोवणें ना म्हणलें चिंताप ताका घट जावन सुरू जालें. लिना म्हजो मोग करता. लिना म्हजें जावंक जाय.
म्हजें सर्वस्व जावंक जाय. ताच्या विशयी तर हांवें ताचे लागीं स्पश्ट विचारूंक जाय. चिंतनाच्या सुळये मदें ब्रदर रॉकी वताडटालो. लिनाची द्वितीय PUC परिक्षा लागीं जाल्या. ताका उपात दिवचें सारकें न्ही. ताची परिक्षा संपल्या उपरांत हांव ताचे लागीं स्पश्ट विचारतलों. एप्रिलाच्या 25 तारखेर लिनाचो जल्मादीस. त्या दीस हांव स्पश्ट निर्धार घेतलों. ब्रदर रॉकीन तात्कालीक तरान समाधान घेतलें. एक दीस बसार ब्रदरान लिना लागीं विचारलें, लिना, येवच्या वर्सा कितें करचें म्हूण चिंतलां. कितें चिंतून लिना हांसून म्हणालें, चिंतूंक हांवें साबार चिंतलां. जाता तितलें शिकोन तुमच्या बरीच म्हजो मोग करच्या आनी तुमचे बरीच गिटार वाजोवच्या चल्या लागीं काजार जावचें. ब्रदराची बोगणां परत जिवी जालीं. तक्षण लिनाचे आनी एक सवाल, ब्रदर, तुमकां काजार जाया म्हूण भोगना गे. ब्रदर रॉकीक जाणट्या लिनाच्या नेणट्या सवालाचो मिस्तेर समजलो ना. आतांच आपणाचें काळीज उक्तें करया म्हूण ताका भोगलें, पूण उलोवंक ताका जालें ना. तो हांसलो मात्र. करजमा वेळार ब्रदर रॉकीची मत जेजूच्या कश्टां विशीं नियाळ करताली तरी मतींतलें झूज थांबलें ना. परिक्षेचो वेळ तरी लिना इगर्जेन 2 घडयो भेट दिवन थोडो वेळ ब्रदरा सांगी उलोवन फाटीं वेतालें. परिक्षे वेळार लिनाच्या मतीचेर परिणाम पडच्यात आसलें. कितेंच उलोवंक नजो म्हूण ब्रदरान चिंतलें. मेच्या पयल्या हप्त्यांत ब्रदर रॉकीन ती फिरगत सोडून सेमिनारीक फाटीं वचा जाय आसलें. ब्रदर, तुमकां केदाळा फाटीं वचूंक? लिनान त्या दिसा विचारलें. हांवें फाटीं वचा जाय गेली ना. ब्रदरान फाटीं सवाल केलें. हांगाच रावोंक तुमकां सोडटात गे. तूं अशें कित्याक विचारताय लिना? तुमी आमचे सगळी आनी कितले दीस आसात म्हूण लेख घालीत आसा हांव. म्हजे वयलो तुका कितलो मोग, म्हजे वयर तुका तितलो मोग कित्याक लेना? लिना कितेंगी सांगूंक आत्रेकता तें ब्रदर रॉकी समजलो. खंडीत जावन ब्रदर, तुमचेर म्हाका मस्त मोग आसा. मस्त उलोवया म्हूण मन जाता. म्हाकाय तशेंच भोगता लिना. तूं आसतना हांगा हांवें सारिल्ले दीस थोड्योच घडयो म्हणल्या बरी भोगता. ब्रदर रॉकीचें काळीज आतां सेंटिमेंटांनी भरल्लें. थोड्या कारणां खातीर सेमिनारीक फाटीं वेचेंगी नाका गे म्हूण हांव चिंतूंक पडलां लिना. ह्या खातीर तुवें म्हाका कुमो करूंक जाय. तितलें उलयतना थंय संघांतलीं थोडीं युवातीं आयिल्ल्यान तांचें संभाशण तितल्यार बंद पडलें. लिनाक कितेंगी गरजेचें म्हजे लागीं सांगूंक आसा. भविश्यांत तें म्हजो मोग करता म्हूण सांगूंक आशेता, अशें ब्रदर चिंती लागलो. ब्रदर रॉकी चिंतून आपणाक याजकपणाचें आपोवणें खंडीत ना म्हणल्या एका निर्धाराक पावलो. जर सेमिनारी सोडून फाटीं आयल्यार समज ताका हिंडसीट येयली म्हणलें चिंतप मतींत आयल्यारय लिना खातीर कितेंय करूंक तयार म्हणलो एका तराचो आमसोरी निचेव ताणें केलो. ही भासवणी फाल्यांच लिनाक सांगता म्हूण ताणें निर्धार केलो. एप्रील 25 तारीख लिनाचो जल्मादीस. आदल्या दिसा गरजेच्या कामान शहराक गेल्लो ब्रदर रॉकी फाटीं येतना सांजेची 7 जाल्ली. त्या दीस सकाळीं लिना ताका भेटयलें तरी सांजेर तें ताका मेळ्ळें ना. संघांतल्या सर सांज्यांचो जल्मादीस
सरळ रितीन इगर्जेच्या सालांत आचरण करची एक संवय ब्रदर रॉकीन त्या फिरगेजेक आयल्या उपरांत आराम केल्ली जाल्ल्यान संघाचे उपाध्यक्षीन फाल्यांच्या कार्यक्रमा विशीं ब्रदरा लागीं उलोवंक आयिल्लें. सांजेर हांव लिनागेर गेल्ल्या वेळार लिनाचो पप्पा लिनाक धेंकणें घालीत आसलो. लिना रडतालें, ब्रदर. तुवें ब्रदराची साळवळ केल्ली सड जाली म्हूण ताची मम्मी लिनाक गोवजी करताली. ब्रदर रॉकी एका स्वरा थंड जालो. कांय हांव लिनाचो मोग करता म्हूण लिनाच्या पप्पाक कळ्ळां? वा लिनानंच कांय पप्पाक सांगलां? तर आनी हांवें फाटीं पळोवंक नजो. पाप लिना म्हज्या खातीर कितलें आयकता कोणना. हांवूच लिनाच्या पप्पाक सांगून समजयतलों. मामाच्या कंपनींत आपणाक बरें काम खंडीत मेळटलें. घरच्यांचो विरोध वाचचो ना. लिना लागींच खंडीत काजार जातलो. ब्रदर रॉकीन आमसोरान साबार निचेव केले. ताच्या धर्मीक वडिलांक अनिवार्य कारणा वरवीं आपलें सेमिनरी शिकप सोडून पयस वेता म्हूण सांगूंक ताणें निर्धार केलो आनी ह्या विशीं एक पत्र बरोवन दवरलें. बॉम्बय आसल्या पप्पाकय पत्र बरयलें. लिनाचो बर्थडे जाल्या उपरांत हीं पत्रां पोस्ट करचें म्हूण ताणें चिंतलें. एप्रिलाच्या 25 तारखेर सकाळीं इगर्जेक येवच्या लिनाक राखो नासलो ब्रदर रॉकी. लिनाक पळयलेंच संतोशाच्या उमाळ्यांनी ताणें ताका उल्हासिल्लें. लिना, तुजो जल्म दीस म्हाकाय वर्थ्या संतोशाचो दीस. तुका सोबीत फुडार आशेतां. थँक्यू ब्रदर रॉकी. म्हज्या फुडारा खातीर हांवें एक निचेव केला. त्या निचेरा वरवीं, त्या निचेवा वरवीं तुमकांय संतोश जातलो. पूण हांव मात म्हजो निचेव तुमकां सांजेर सांगतलीं. ब्रदर रॉकीन आदल्या दिसा लिनाक पडल्या गोवजे विशीं समजोवंक प्रयत्न केलें. लिना, तुज्या निच्या वरवीं म्हाका संतोश जातलो तर हांव भागी. तुजे खातीर कसलोय त्याग करूंक हांव तयार. काल म्हजे वरवीं तुका मस्त आयकूंक मेळ्ळें म्हूण म्हाका समजलें. तुज्या पप्पाक हांव समजयतां. पप्पाक हांवें सोर सांगलां. तुमकां ह्या विशीं हांव सांजेर एका कागदार बरोवन दितां. तितल्यान मिसाचो लोक थंय आयिल्लो. तांचें संभाशण रावलें. सांजेर 6 वरार युवा जाणांच्या संघाच्या सांद्यांनी विगार आनी ब्रदरा संगी मेळून लिनाचो जल्मदीस आचरण केलो. लिनाक आनी ब्रदर रॉकीक दोगांकच रावोन उलोवंक अवकाश मेळ्ळोच ना. ब्रदर रॉकीच्या जल्मदिसाक लिनान बरयल्लीं उतरांच ब्रदर रॉकीनी बरोवन लिनाच्या जल्मदिसाक पाठीं दिल्लीं. कार्यक्रम अखेर जाताना लिनान एक पत्र ब्रदर रॉकीच्या हातीं दिवन, ब्रदर उलोवचें सक्कट फाल्यां उलया. हांवें म्हजो निर्धार ह्या कागदान बरयला. तुमी खंडीत म्हाका सहकार दितल्यात म्हूण हांव पातयेतां. अशें म्हणून संघाच्या सांद्या संगी थंयत हांव सरलें. थोड्या वेळान ब्रदर आपल्या कुडाक वचून पत्र वाचूंक बसलो. क्रिस्ता थंय मोगळ ब्रदर रॉकी. पत्र अशें आराम जाल्लें. तुमी सांगिल्ल्या परी हांवें म्हजी जिणी भांगराळी करच्या खातीर एक मार्र जावन जिवंक निर्धार केला.
तुमच्या आदर्श जिणे वरवीं म्हजेर मस्त प्रभाव पडला. काल सांजेर हांवें म्हजो निर्धार पप्पाक सांगल्या वेळार ताणें चिंतलें की तुमीच म्हाका मात जावच्या खातीर प्रभाव घाला म्हणून. ब्रदर, पप्पान आनी मम्मीन अकरेक तरी म्हज्या खुशे प्रमाणें म्हाका माद्र जावंक परवानगी दिल्या. इतर विशय आमी खुद्द मेळून उलोवया ब्रदर. क्रिस्तांतय तुज्या मोगाची भयण लिना. ब्रदर रॉकीक आपणाचें काळीज कोणगी चिड्डिता तशें भोगलें. लिनाची वळख जाल्ल्या उपरांत घडिल्ली सर घडितां तो नियाळूंक लागलो. खुर्साची वाट केल्ल्या बरी. आपणें बरोवन दवरिल्लीं पत्रां सर परत्यान वाचून चुरान चूर केलीं. लिना वयर विशेश अभिमान ताका भोगलो, मात न्हय, आपणाचेर लजय भोगली. मतीन सोलोनासचें झुजू रावुल्लें. वादाळ थंड जाल्लें. एका तराची निराशा साहद रितीन ताका भोगली तरी दुसऱ्या घडये ताचें चिंतप देव आपोवण्या विशीं आनी देवाच्या सक्ते विशीं वाळूंक लागलें. भरिल्ल्या काळजान लागीं आशिल्लो बायबल ताणें उक्तो केलो आनी जेजून वादाळ थंड केल्ल्या विशीं नियाळूंक लागलो. ब्रदर रॉकी.